Silent night, holy night, all is calm, all is bright, round yon virgin mother and child, holy infant so tender and mild, sleep in heavenly peace, sleep in heavenly peace. मातेवाचें शुभ वर्तमान. ताचे आवय मारिया आनी जुजेक लग्नाचें उतर जाल्लें, पूण ती एकठांय जियोच्या आदींच पवित्र आत्म्याचे पदवेन ती गर्भेस्त आसा म्हूण गमून आयलें. तिचो पती जुजे धर्मवंत मनीस आसलो आनी तिचें नांव उबोवंक ताका खोशी नासली. देखून तिका गुप्ती सोडून दिवंक तो येवजितालो. अशें करूंक ताणें थाराव घेतलो तेन्ना आवचितूच ताका सपनांत सर्वेस्पराचो एक दूत दिश्टी पडलो. देवदूतान सांगलें, जुजे दाविदाच्या पुता, मारयेक तुजी पतीन करून घेवंक भियो नाका, कित्याक तिचे कुसव्यांत गर्भ आसा तो पवित्र आत्म्याचे पदवेन संभोवला. ती एका पुताक जल्म दितली आनी तूं ताका जेजू म्हूण नांव दवरतलोय, कित्याक आपले पोरचेक तिच्या पातकांतली सोडयतलो तो तोच. सर्वेस्परान प्रवाद्या वरवीं अशें सांगलोलें, पोलयांत एक आंकवार चेडूं गर्भेस्त जातलें आनी तें एका पुताक जल्म दितलें आनी ताका इमॅन्युएल म्हणजे आमचें मोदें देव अशें नांव घालतलीं. हें उतर पालोवन येवचे खातीर हें सगळें घडलें. न्हिदेंतलो उठून देवदूताच्या हुकुमा प्रमाणें जुजेन केलें आनी तिका आपली पतीन करून घेतली. देवाचें उतर हें.